सुप्रभात. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री रवी नाईक, श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. स्पीकर सर, हेच्या जाग्यार म्हाका 1B विचारपाक परमिशन आसचें. 1B. 1B. दोघांची नांवां घेतली. For the question actually for 1A, both had asked 1A. घेऊ शकता. Now the Ravi Naik had asked the 1B. Now the specific घेतला not the Jennifer त्याच्या पहिले घेई घेतात नाही Mons- पहिला घेतला. माननीय विरोधी पक्ष नेते. Now the question is 1B. Okay. Anyway, Speaker sir, since you are permitted, reply is as per laid on the table of the House. Now we'll continue with the 1B only. 1B. 1B. Yes. Speaker sir, so Okay, his question only. proposal cleared by Investment Promotion Board. In the Goa Investment Promotion Act 1970, there is no specific criteria. Second, it is not known if you advertise on the paper regarding public before issuing any direction to Goa as per 2000 regulation. Speaker sir, at C you say that there is no marking system adopted and you propose to implement through the satellite consultant. There is no consultant. They have not fixed consultant. They had meeting just 6 June. Then how the proposal were approved and there was no transparency. Speaker sir, you say that the approval were as per the act, and you say that the currently projects are approved based on employment, investment criteria, the so pollution, etc. Like industry, orange or green, industry purpose of allotment, it is not considered as a criteria before approval. Speaker sir, most important, if any land is available, whether it is advertised to the public so that many could apply and there is a completion and best can get the land. This is appear to be scam. Speaker sir, Question कितें? हे सगळे हांवें क्वेश्चन केले तुका. ही सगळे कुठले क्वेश्चन. question? At a time you can ask the one question. You be In the specific. Goa Investment Promotion Act 2000, there is no specific criteria. Speaker sir, पहिली म्हणजे प्रश्न चुकीचो विचारला. Act and particular issue is Investment Promotion Board. हांगा प्रश्नाचे हे आसा Industrial Promotion Board. There is no Industrial Promotion Board. However, this actually replaces high-powered coordination committee, which was earlier giving in principle approval through a proper act. As far as consultants are concerned, we have already, satellite consultants have already been approved and they have been put up on board. Consultant will analyze and give more inputs. But there was no reason that government stop giving approvals, because these are not approvals which are given in totality. You have to go to the concerned department like HPCC and take their approvals. So basically the act was only implemented at this moment in replacement of HPCC. Speaker sir, 75 लोकांक यांनी प्लॉट दिल्या. 75 विदाउट कंसल्टंट त्यांनी नेमला, पण त्या विचार कसले प्रोजेक्ट येतले, ग्रीन येतले, ऑरेंज येतले, कसे म्हणजे पोल्युटेड येतले, हे त्यांनी जागा पळय दिल्या सगळी. ती सामकें कळटा की तूं हें ना म्हणून कांयच. आनी जे कंसल्टंटान तें हें करपाक जाय, IDC चेअरमॅन ना ते काडून कडेन दवरला, ते दवरूं आमकां लागना. पूण हे जी जमीन ज्यो आसा दिल्यात त्यो तांकां, म्हणजे ते इलिगल. तूं काडप जस्ट वाटपा लागलो, काडल्यान ते हे तुगेले प्रमोशन बोर्ड जालो म्हण तुमी काडल्यान जमनी दिवपा लागले.
ती कन्वर्शन ओपन स्पेस ती कन्वर्ट केल्या खंयचे झोन आसा हें तुमी पळयलां काय कितें हें तुमी हेजेर उत्तर दियात बाबा हे सगळे तरेचे सेटलमेंट स्पीकर ऑर सर. इंडस्ट्रियल हें कितें दी आमकां स्पीकर सर पयलीं म्हणजे तो 75 म्हणटा पळय ते ताणें डिटेल सारके वाचून ना प्रश्न सारको नासल्यामुळे उत्तरान भितर आमकां जमता तितलें आमी उत्तर दिलां प्रश्नान भितर इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड बरयला देर इज नो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सो वी हॅव एस्यूम दॅट ही वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री आनी अकॉर्डिंगली ताका 75 इंडस्ट्रीन ज्या जाग्यार सरकारी जमनीचो संबंद आसा अशा संदर्भातली माहिती दिल्या पण 75 जाणांक आमी हे दिवन ना जमीन दिवन ना जमीन तांची आशिल्ली बरेच फॉर एग्जाम्पल पयलेच जें आसा मॅपफार्म प्रायवेट लिमिटेड वेर्णा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लँड ऑफ 15,000 to 22,000 हांचे कडेन जमीन ऑलरेडी आशिल्ली तांची ऑलरेडी कारखानो आसा तांकां एक्सपान्शन करपाचें आशिल्लें तशेंच इंडिको रेमेडी सेटिंग ऑफ न्यू ते जालें ड्युकोलॉक्स मिनिमम रिक्वायर्ड लँड ताका 25,000 ताका कितली येयल्या रिक्वायर्ड लँड 25,000 रुपया हें लोक बेटा फार्मास्युटिकल सेटिंग ऑफ न्यू ऑन्कोलॉजी प्लांट एपेक्स पॅकेजिंग इंटेंट टू इन्वेस्ट इन न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन कुणय इंडस्ट्रियल सेरमटेक ही नवी पण बाकीच्यो अनेक आसात त्यो सगळ्यो एक्सपान्शनच्यो प्रोजेक्ट आसा सिमेंट्साचे फॉर एग्जाम्पल ताका नवीन आपल्या आशिल्ल्या जमनीनूच नवीन हें करपाची आशिल्ली त्या जाग्यार दिल्ली आसा पण जी जमीन दिल्या पळय ती एज पर रेग्युलेशन दिल्या ज्या जाग्यार दिल्या त्या जाग्यार ह्यो सगळ्यो 75 हाका आमी प्लॉट दिवन ना तातल्यो चडश्यो ह्यो एक्सपान्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल युनिट्स आहा टू बी प्रिसायज board has granted in principle of 60 new industrial units 31 projects of expansion out of that आणि existing industrial units 48 new or expansion hospitality projects पण इंडस्ट्रियल हातून सेक्टरान जो पळय रेग्युलेशन आसा IDCचें 2014 तातूंत भितर 40% जागो हो सरकाराक अधिकार आसता एखादी बरी जर तूं इंडस्ट्री आयली जाल्यार ताका दिवपाक ताजो त्या रेग्युलेशनच्या अंडर जें कितें दिलां तें दिल्लें आसा स्पीकर सर ज्यो जागा अलॉट केल्या तितून ओपन स्पेस कितले आसा आणि open space आणि ना. कुंडय एक मिनिट आणि कुंडयची आणि वेर्ना ती कित्याक दाखोवना हातून एकूय ओपन स्पेस ना ही जमीन पळय आसा ती ओपन स्पेस ना हातून एकूय ओपन स्पेस ना ह्या 75 हातून वेर्ना आणि कुंडय ओपन स्पेस ना थंय ना ओपन स्पेस आता तुम्ही दिली ते आता बेश्टेच लँड खंयच्या कडल्यान दिला आशिल्ली अवेलेबल आशिल्ली लँड दिली टोटल एक्वायर केल्ली कितले लँड आसा ती तुजो दुसरो प्रश्न आशिल्लो तो विचारपाचो ओके तो आनी कित्याक त्या प्रश्नाचेर तुका उत्तर दितलो आसलो जावं पण हे उत्तराचे हेजेर दी तूं म्हणजे सांगलें तुका ओपन स्पेस ना ओवरऑल चीफ मिनिस्टर येत न्हू तूं चीफ मिनिस्टर आसतो म्हणजे सगळे इन्फॉर्मेशन एका आसा आसा तूं हुशार न्हू तूं एवढे सगळे आसूं जाय तें तुका हांवें सांगलें की देर इज नो ओपन स्पेस इन दीस ओपन स्पेस ती तुमच्या वेळार दिली मान्य सभासद आमच्या वेळा जावं तुझ्या वेळा जावं पूण ओपन स्पेस पण ती आता हे हातून ना म्हणून सांगलें कुंडय ना आणि हांगा ना वेर्ना कित्याक ना ती कित्याक इन्क्लूड करता तूं ती जमनी Open space हातून ना. कन्सल्टंट नासतना कशी तुम्ही जमनी तुम्ही हे प्रोजेक्ट घेतले शिवाय तुम्ही Consultant- कशी माननीय जमनी सभासद, दिली allotment? is एक only एकदा एकच for प्रश्न informational विचारत information. एकच प्रश्न विचारत आणि कन्सल्टंट इज नॉट एन कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इट इज ओनली एन एडिशनल वी कॅन ऑल्सो एनालायज आम्ही एनालायज करता कन्सल्टंटा कडच्यान आमी पर म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटाचेर कितलो एम्प्लॉयमेंट जातलो आणि ताका कशा पद्दतीन प्रायोरिटी दिवपाची ते आमी कन्सल्टंटा कडेन ठरयतले पण तो पर्यंत जे दिल्ले आसा ते एज पर रुल्स दिल्ले आहा एज पर एक्ट दिल्ले आसा आनी तो वेर्णा म्हणटा पळय त्या वेर्णान भितर म्हाका दिसता टोटल 68 लाख स्क्वेअर मिटर कुणय 24,99,658 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या टोटल आणि वेर्णा 68,45,000 घेतल्या टोटल अजून पर्यंतची आता तुम्ही आता अलॉट केले इंडस्ट्री सगळें ते उदक आसा थंय लायट आसा हे सगळे तरेचे तुम्ही करता काय तुम्ही ते 4,000 कोटी डेफिसीट आहा ते प्रोजेक्ट दाखोवपाक सोदता तुमचे 4,000 कोटी डेफिसीट बजेट जे आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रॉ वॉटरची खातीर आमी व्यवस्था केली इरिगेशन डिपार्टमेंटचे कॅनलांच्यान उदक जे येता सालसेताक एका जाग्यार थंय एग्रीकल्चर करिना कोण थंय कॅनल आशिल्लो थंयच्यान उदक पंपींग करून आमी वेर्णा हाडटा
वेर्णा टाकी केल्ली आसा, तातूंतल्यान जुवारी नगर एज वेल एज वास्कोक उदक सप्लाय जाता, म्हणजे त्या भागान एक्झॅक्ट एरिया म्हाका खबर ना खंय कितें जाता तें. आनी 5 MLD आनी 10 MLD पर्यंत उदक जाय जाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दिवपाक शकता. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सगळी यंत्रणा उबी केल्ली आसा आनी मुख्यमंत्री जातकच हांवें ती मिटींग सुद्दां घेवन इंडस्ट्रियल इस्टेटीक हें उदक मेळपाची वेवस्था केल्ली आसा. एज ऑफ नाव ऑल लायन्स, टँक, एवरीथींग इज बींग टेस्टेड फॉर प्रॉपर operation of the scheme, and the scheme may be operational any moment. In fact, on trial basis it is already operational and raw water connections are being done for the industries. As far as treated water is concerned, we have taken special mechanism by which treated water is also being improved to the industrial estate. Shri Alex Lawrence. Okay. Srimati Jennifer Monserrat. Speaker, sir, in the recent meeting of the IPB, there were more than 25 projects put under review. What is the definition of your review? What would you consider when you review this, and who does the review? And if there are any violations, will it be scrapped? And please give me the status of Vani Agro, which was put on review. First of all, I am not aware of number exactly, but we took a review of all 151 projects. We found, I think, around 10, if I am not mistaken. It's not 25. Yeah. The number may be slightly varying. We classified the 151 into different varieties. One variety where the project has been completed already or is moving towards completion. Most of the project, more than 80 or 90, are moving towards completion. About 8-10 projects have been found to be virtually closed by the promoter themselves. That means they are not moving forward at all. And some 10-15, maybe 25, I don't remember the number, projects were found to have some information lacking, or there is some query raised about it in the media. So we have decided that this will be carefully analyzed. And the satellite consultant who has been appointed will be asked to go through them again to check up if they are as per the act. If there are wrong information given or if information is inadequate, we will ask them to give the inadequate information. And it's not that they are on question mark, but they need to go into depth, which we are going. Sir Alex Lorenzo. Speaker, sir, I think Chief Minister did that question. Review is different and in-depth details is different, Speaker, sir. Jeopardy details, it's like CM saying that we'll only submit the details and the project is there. Then there is no question of review. Anyway, this is what I understood when you said that. Now, Speaker, sir, I want to ask a question. 12 proposals are sent. There is so much of public, last assembly, when IPB was brought, we were always against IPB. Why? Because it was overlapping on the regional plan. It was creating so many hurdles. Single window system. A matter went to the High Court also, where you have given a statement in the court that they are only in principle. You have already sent 12 proposals for a satellite consultant. Yeah, 12 proposals to satellite consultant. Who are the names? Which are the names? Vani Agro, tu answer kelna. Vani Agro, tu answer kelna. Kizal kaimon. Kitako Vani Agro lagon. Amge Vijay Baban te Mada lagon. Am zai tenkel nahi. I'm just saying that why these things are very important. Well, we have last assembly we have fought all this, and I don't think he is going to change his stand now. You ask a question. Question is allo mare. Ask question. Uttar dita. Tap na Chief Minister. Amka tapo kota. You ask question. I will ask the question. I want to know what you are going to do with all this. Is it not a scam? You are just sending it lightly. Is it not a scam? This IPB is not a scam on the goans. And going. Sir, Webster dictionary धरतो तो काडीत आणि स्कॅमाचो अर्थ काडी जाल्यार तातूंत भितर भानगडची पडटा. If there are inadequacies or incomplete or if we realize that a particular project which has been approved has some problems, going in depth indicates that the government is transparent and we are ready to review and withhold a license also, permissions, in principle permission, if we find that the information given is inadequate. As far as Vani Agro is concerned,
We have kept it on hold at this moment, and we will do the detailing and then take a decision. I agree that there are a lot of tree cutting there, so that part has to be reviewed properly. श्री दिगंबर कामत. ह्या क्वेश्चनाचेर ह्या हावसांत बरीच डिबेट जाली आनी आज त्या वटेन आशिल्ले खूब जाण ह्या वटेन आशिल्ले. इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक आमी तेन्ना एक प्रश्न विचारताले. हाय पावर कमिटी पयलीं आशिल्ली, दे इज टू अप्रूव द प्रोजेक्ट इन प्रिंसिपल. आज चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची अप्रुवलां आसता ती इन प्रिंसिपल अप्रुवल आसता. आय फुल्ली एग्री, इट हॅज टू बी इन प्रिंसिपल अप्रुवल. पूण इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तेन्ना आमकां सांगतालो की IPBन दिलें की जालें, तुमी जाय तें करपाक मेकळे. म्हणून म्हाका दिसता कितें, इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां ताणें सांगलें की थोडे प्रोजेक्ट्स आसता इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक्सपान्शनाचे प्रोजेक्ट आसता. आय डोंट थिंक देर इज एनी क्वेश्चन और एनी डाउट इन एनीबॉडीज मायंड एज फार एज प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्सपान्शन्स आर कन्सर्न. खंय प्रॉब्लेम जाता, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा कडल्यान अप्रुवल घेता, लँड ऑर्चर्ड आसता, लँड कल्टिवेबल आसता, लँड आनी कितें, म्हणजे आमी सांग्या वेलें एक्झाम्पल दिता. आमी तुमचो प्रश्न विचारा. स्पेसिफीक हांव तेच स्पेसिफीक प्रश्न विचारता की आउटसाइड इंडस्ट्रियल एरिया प्रायवेट लँड्स पळय आसता आनी विच आर झोन्ड एज ऑर्चर्ड, विच आर झोन्ड एज कल्टिवेबल, विच आर झोन्ड एज गार्डन्स. आतां अशा जाग्यार इफ इन प्रिंसिपल अप्रुवल जर तुजो आर्थीक तुवें जो स्टेटमेंट केला तो लायलो, आर दे नॉट सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम अदर ऑथॉरिटीज? कॅन दे स्टार्ट द वर्क विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम अदर ऑथॉरिटीज? दिस इज माय क्वेश्चन. Really, investment promotion board does not consider projects which are of number one, building, real estate, number two, which are in agriculture land, number three, which are in khazan land, number four, which are in CRZ or any central statutory requirement आशिल्ल्या projectan industrial promotion board approval इन प्रिंसिपल सुद्धा दिले जाल्यार फक्त इन्व्हेस्टमेंटाच्या एंगलांच्यान अप्रुवल दिता. It does not approve, let me be very clear, it does not approve the project until it gets the approval of CRZ. पण CRZ कडे वतलो धर तूं जाल्यार CRZ ऑथॉरिटी विचारता बरेचदा की सरकार हाका अप्रुवल दिता काय ना हो करपाक. जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट करपाक म्हणजे आमी पयलीं दोन विशय मातशे हे करुया. इन्व्हेस्टमेंट करपाक सरकाराची हाजेर हरकत ना. हे अप्रुवल ज्या जाग्यार सेंट्रल एक्ट येता पळय, फॉरेस्ट समजा, मागीर CRZ, एनवायरमेंटाचें कितें आसत जाल्यार, दॅट इज अप्रुवल ओन्ली. आय हॅव टोल्ड, वन मिनिट, आय विल एक्सप्लेन. आय हॅव टोल्ड देम नाव टू इवन रायट व्हेरी क्लियरली दॅट दीस इज अप्रूव्ड फॉर पर्पज ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. हावेवर द proposal will be approved by IPB only after CRZ and other approvals are obtained. हे स्पेसिफिकली आता घालपाक लायला हाज्या फुडल्या प्रोजेक्टांक ज्या जाग्यार सेंट्रल एक्टाचो कितेंय गजाल येता भितर ते एग्रीकल्चर कन्सिडरूच करपाक येना. आमकां बिल्डिंगाच्या प्रोजेक्टाक कन्सिडरूच करपाक येना. एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट वी कॅनॉट कन्सिडर इन खाजन लँड, एग्रीकल्चर लँड, CRZ लँड, ऑल दीस. पण CRZ लँडाचेर कितें आहा, देर आर परमिटेड एक्टिविटीज. So we only approve investment angle. We do not, and तांकां wording clear करपाक लायला की this is not an in principle approval for the project. This is only approval for from investment angle. म्हणजे सरकाराक हरकत ना. समजा कोण हॉटेल घालता धरुया, CRZन आसा तो, ताका CRZचें परमिशन अजून मेळूं ना जाल्यार सरकाराक हरकत ना ताणें थंय CRZचें परमिशन घेवन हॉटेल घालपाक गव्हर्मेंटाक हरकत ना. इतलोच अप्रुवल आसता. CRZचो अप्रुवल आमी दिना, आमी दिवंकूय शकना. फॉरेस्टाचो आमी दिवंक शकना. फॉरेस्टाचें आसत जाल्यार फॉरेस्टाची कमिटी आहा ताज्या फुडें वचचें पडटा. त्या कमिटीन इको सेन्सिटीव झोन पळय आहा त्या कमिटीन अप्रूव करतकूच मागीर IPB वील क्लियर इट. अदरवायज IPB वील नॉट क्लियर इट. Because I fully agree with the contention that approval has to be on investment issue. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट येता त्या प्रोजेक्टाक इन प्रिंसिपल आमी अप्रुवल दिवपाक शकतात. तूं बाकीच्यो तुज्यो फॉर्मेलिटीज कर आनी मागीर फायनल अप्रुवल घे. दॅट शूड हॅव बीन द करेक्ट दीस. हांव एक्झाम्पल दिता, हांव वाणी एग्रोचें एक्झाम्पल दिता. बिकॉज आय हॅड बीन विथ देन मिस्टर फॉर्मर दीस MLA आमचो ह्या सायडी आशिल्लो सरदेसाय आनी आतांचो मिनिस्टर, ताजे बरोबर हांवूय आशिल्लो. मागीर रोहन खंवटोय आशिल्लो. वी हॅड गॉन फॉर इन्स्पेक्शन
एट दॅट टायम. आतां थंय कशें आशिल्लें, दॅट लँड वॉज झोन्ड एज ऑर्चर्ड. थंय थंय इट वॉज फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज. आतां दॅट लँड वॉज गिवन इन प्रिंसिपल, तूं म्हणटा त्या भशेन इन प्रिंसिपल. डीड दे गेट change of zone? Did they go to the town planning and ask them to change it from orchard to industrial? Doesn't require industrial classification? सेक्शन 8 आसा पळय, तातूंत काही जमनी अदर दॅन एग्रीकल्चर आनी नॉन डेव्हलपमेंटल ज्यो जमनी सोडून ऑर्चर्ड किंवा अशी जमीन आसत जाल्यार ती इंडस्ट्रियल झोनान कन्वर्ट करपाची पावर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा कडेन आहा. तूं विचारता ती स्पेसिफीक केसचे डिटेल जाय जाल्यार हांव काडटा, पण एट दीस मोमेंट that is one of the project which has been kept on hold. अश्यो कितल्यो केसी आसा काय म्हणून Out of 150 there are 10-12 cases where there are some question marks which we have reserved for detailed analysis. तारांकित स्पीकर सर, अजर नाही अजय मातशें उलोवप. स्पीकर सर, म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान चड सांगनासतना एकच म्हाका विचारपाक जाय की अजय कोर्टाचो आतां स्टेटस कितें आसा कोर्टाचो, आणि इंटरिम ऑर्डर बी कितें जाल्ली आसा, ताका कितें जाल्ली आसा? कोर्टाचे स्टेटस म्हाका दिसता, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, देर इज अ स्टे फॉर वन प्रोजेक्ट वेर कोर्ट हॅज डायरेक्टेड दॅट अनलेस दीस हियरींग इज डन इट शूड नॉट बी फर्दर प्रोसीड. तो ताजी प्रोसीड जायना ताजेर फुडें, कारण तातूंत भितर CRZ बी आहा, त्यामुळे CRZची अप्रुवल मेळ्ळ्या शिवाय आमी कांय करूंक शकना. मेन इम्पॉर्टंट जी गजाल आहा, कोर्टान द एक्ट हॅज बीन चॅलेंज which is under hearing, त्यामुळे ताजेरूय हांव फुडें काय उलोवंक शकता. तारांकित इतल्याच खातीर विचारलें की निळकंठाचो प्रश्न तो विचारतलो, हाजे चर्चा जावूं जाय की तांचे कडेन ऑर्चर्ड लँडा भितर सुद्दां येते म्हणून हॉटलाचें काम चालू जालां. हे ल्हान प्रोजेक्ट तुमी ते 12चे प्रोजेक्ट काय सांगले ना. म्हज्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता पळय अस्नोड्याचो प्रोजेक्ट, तो ह्या IPBच्या हातूंतल्यान वचून ना. Speaker sir, त्या म्हायती प्रमाणे एकच ऑर्चर्ड लँड ऑर्चर्ड अन्य विरोधी पक्षनेते ना अशें म्हाका दिसता. Speaker आय एम नॉट sir, अवेर. अन्य सभासद एकट्याने विचारचे. स्पेसिफीक जर तूं म्हाका तो 1 मिनिट तो स्पेसिफीक जर तूं सांगीत जाल्यार हांव पळोवन तें इन्फॉर्मेशन दिता. जाल्यार तेका बसपाक लाय. नाम सांगलें न्ही. अन्य सेपरेट क्वेश्चन. एक जस्ट कारण हाफ एन अवर जालें, एकूच फक्त no, Speaker sir, important is to. जालें तेका विचारनी. अन्य सभासद रवी नाईक बसून घेत. Yes, last. ते उभे रावल्यात तुमचेच मेंबर. स्पीकर सर, हांव एकूच गोश्ट सांगता. आमदाराक जर तूं एखाद्या स्पेसिफीक प्रोजेक्टाचे एप्रेन्शन आसत जाल्यार तांच्यांनी म्हाका बरोवचें. हांव फूल इन्व्हेस्टिगेट करता आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेता. Speaker sir, जी मडकय जी आसा पळय इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तुम्ही 7 लाखांवयल्यान 12 लाख करपाक जाय. ती आसा मांडवी आसा डिस्टिलरी आनी ब्रेवरी लिमिटेड मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट, हेका तुम्ही जागा आनी वाडयल्या. ब्रेवरी घालता काय डिस्टिलरी घालता? ब्रेवरी बियर किंवा ब्रँडी विस्की कित्याक लागून हे इतली वाडयल्या जमीन? स्पेसिफीक ताणें जर तूं रिप्लाय दिला. रिप्लाय इज देयर. Reply may be there. Yeah, but you have to answer. Details पळय आहा 75 भितर युनिट्स आहा. 75 युनिटाचे हांव डिटेल हांगा दिवंक शकना. मिनिस्टराक जाय जाल्यार हांव ते पळोवन सांगता. अन्य सभासद म्हाका दिसता ऑपरेशन बरोच वेळ चाललेलो आसा. जस्ट एक लास्ट एकूच म्हाका ऑनरेबल सीएमाक विचारपाक जाय की 10 जे प्रोजेक्ट रिवर्ट करता IPB तितून अस्नोरा महिंद्रा रिसॉर्ट येता काय म्हणून. ओके. म्हज्या म्हायती प्रमाणे तरी 151 रिव्यू घेतल्या पळय तातूंत म्हाका तरी याद जायना, कारण 151 रिव्यूज वी हॅव टेकन ऑल. तातूंत तरी हो प्रोजेक्ट तो सांगता पळय तो म्हाका याद जायना. पण सिन्स ही हॅज रेज्ड अ क्वेरी आय वील स्पेसिफिकली इफ ही टेल्स मी द नेम ऑफ द स्पीकर सर स्पेसिफिकली सांगता. म्हज्या म्हायती प्रमाणे अस्नोड्या 3 प्रकल्प आशिल्ले तातूंत भितरूय म्हाका हें नांव दिसती पडना. सेम अस्नोड्या जो प्रोजेक्ट जाला 150 विलाज 600 रूम्स आणि तो वॉटर कॅचमेंट प्लांटा कडेन हे ट्रिटमेंट प्लांट आमचो उदकाचो आख्ख्या बार्देशाक दिता पळय तेजेर आनी नॅचरल वॉटर रिसोर्सीस ह्या जे मदीं आहा आनी सॅनिटरी पॉयंट ऑफ व्यू व्हेरी डेंजर आहा म्हणून म्हाका जाय तो म्हाजो क्वेश्चन येयला की हांव विचारता. दॅट इज व्हेरी सिरियस एज ए ह्युमन बींग फालोय करपाक जाय.
नाही तो मुख्यमंत्र्यां- सांगता तो मुद्दा हांव चॅकअप करता पण हय. अस्नोड्या कॅचमेंट एरिया जी आसा पळय उदक येता तिळारीच्यान किंवा आमठणे धरणाच्यान म्हणजे अस्नोडा व्हाळ आसा तो एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट आहा इट्स अ व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी द मेजर क्वॉन्टिटी कम फ्रॉम तिळारी इरिगेशन वीच इज नॉट पार्ट ऑफ दीस कॅचमेंट एरिया अँड फ्रॉम आमठणे धरण थंयच्यान रिलीज जाता पण तो सांगता ते हांव इन्व्हेस्टिगेट करता सीएम म्हाका सांगपाक जाय इवन आमठाणे जाले जायत तिराळी जाले जायत बियोंड थंयसून तो सोर्स येता उदकाचो सो सॅनिटरी पळय जो आसा आमठण्याचें उदक जें आसा तें मेनली साळ न्हंयच्यान आमी पंप करता किंवा आमठण्याचे कॅचमेंट एरिया वीच इज नॉट पार्ट ऑफ द अस्नोडा म्हणजे सीएमान तुमकां उत्तर दिलें तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 कार्लोस अल्मेदा ते हाजेर तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 क्लियर ना अजूनही ऑलरेडी तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन तुमकां ह्याच प्रश्नाचेर Because I am permitted to ask अन्य विरोधी पक्ष नेते number 2B. हाजेर आणि चर्चा जावपाक जाय तुम्ही जर फुडलो प्रश्न आसा, अजून तुमकां परत प्रश्न आसा त्यांना विचारू येता 12 प्रोजेक्टा बद्दल सीएम अजून क्लियर ना वाणी एग्रो बद्दल अजून काही क्लॅरिटी ना हांगा Answers हाजेर to हाऊस give माननीय विरोधी पक्ष नेते परत प्रश्न एक मिनिट परत ह्याच पद्धतीचे प्रश्न आसा तुम्ही म्हटलं तसो बाब निळकंठ हळदकर ह्यांचोय प्रश्न आसा त्याच्या वेळार तुमच्यान रेज करू येता तो येवचोच ना हाऊस कमिटी काढा कित्याक स्पीकर सर अर्देवर ह्याच प्रश्नाचेर आमचे डिस्कशन चाललेले आसा हाऊस कमिटी काढपाक काय हरकत ना न्ही तुमचे क्लियर आसा हाऊस कमिटी काढपाक सीएमाक काय हरकत ना कित्याक वाणी माननीय क्लियर ना तुम्ही मंत्र्यान उत्तरा दिल्ली 12 आसा. प्रोजेक्टा बद्दल तुम्ही सारखी क्लियर ना हाऊस कमिटी काढूया कितें माननीय खाली विरोधी जावं पक्ष Because अद्यावर गेले आता अद्यावर डिस्कशन करते किती हाऊस करपाचे कमिटी काढली म्हणून हातूंत वाईट काय ना माननीय विरोधी पक्ष नेते सारखे बसून घेयात या 12 प्रोजेक्टा बद्दल अजून क्लॅरिटी ना अर्देवर तुमकां ह्याचेरूच डिस्कशन जालें आमचें बद्दल स्पीकर सर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या तुमकां- अंतर्गत खूपश्यो गजाली घडटात तुमकां अजूनही उलोवपाक मेळटलें ह्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर तुम्ही बसून घेयात हाऊस कमिटी काढून तुम्ही बसून घेयात कार्लोस अल्मेदा लास्ट युअर क्वेश्चन हाऊस कमिटी Speaker sir, may I be permitted to ask question number 2B? क्वेश्चन नंबर 2B सर हाऊस कमिटीन काढपा जाता Sir, as per cycles print out. हाऊस कमिटी काढा हाऊस कमिटी जावं जाय उठा बरं उभा राहा बरं. उभा राहा बरं. Speaker sir, तू सर स्पीकर हाऊस सर कमिटीचेर जावं न्ही तांकां हांवें सांगलें सर, तांची हाऊस- कंप्लेन आल्या म्हाका दिवची हांव ताका उत्तर बस तर. दिता स्पेसिफीक ऐक बस एकूच मिनिट एक मिनिट माननीय मुख्यमंत्र्यान तुमकां सांगला तुमची कंप्लेन किती आहा ती दियात स्पीकर सर उत्तर दिवपाक. हाऊस कमिटी काढा I am responsible for the house. If the MLA writes to me, I will give him full details. स्पीकर साहेब तू रॉंग काय बस रॉंग काय ना जाल्यार बरें जालें पूण हाऊस कमिटी काडपाक काय Speaker sir, अद्यावर बसपाक एक question Speaker sir. आमकां विचारपाक एक question Speaker sir. कितें हाऊस कमिटी काडपाक कितें प्रॉब्लेम हाऊस कमिटी काडूं न्ही कितें हातूंत कितें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या हातूंत खुबशे घोळ आसात तुमी हे काडा रॉंग ना You जाल्यार have not been able to point out a single irregularity. तुमका क्वेश्चन सारको विचारपाक येना आणि एग्रो इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड म्हणटा काय क्लॅरिटी ना थंय. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड म्हणटा वरच्या लेणा भितर हॉटेल येता ताची काय क्लॅरिटी ना हांगा हे केलें मान्य म्हणून तुमकां अर्देवर ऑलरेडी ह्या प्रश्नाचेर आमी डिस्कशन केला मान्य विरोधी पक्ष नेते तुमकां हांव परत एकदा सांगता तुमकां अजूनही वेळ मेळटलो फुडले प्रश्न आहा तेजेर तेन्ना तुमी रेज करूं येता आता बसून घेयात जाय हांगा आमकां हाऊस कमिटी हाजेर जाय जर सीएम तुम्ही बसून घेयात गव्हर्मेंटान काय रॉंग ना न्ही जावन रॉंग वचून इन्क्वायरी जावं न्ही इन्क्वायरी जावं न्ही तुमच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां तुमकां मेळिल्ली आसा ऑलरेडी रॉंग ना, बसून घ्या. जावं न्ही बसून घेवचे सगळ्यांनी हाजेर हाऊस कमिटी जावन स्पीकर सर बसून घेयात तुम्ही बसून घेयात टुरिझम काढया आयडीसी काढया टुरिझम काढया मान्य सभासदांनी बसून घेवचे आहे. टुरिझमाची काढया आयडी सगळी करा तुम्ही परत एकदा टुरिझम प्रश्न करा, IDC उत्तराचो करा, तास सगळी करा. वेस्ट करता करूया सगळी तुम्ही करूया प्रश्न उत्तराचो तास जो सगळी करा, आसा तो सगळी वेस्ट करा. करता सगळी करा टुरिझम करूया आयडीसी करूया हे करूया सगळी करा सगळी करा स्पीकर सर एक मिनिट करूया एक मिनिट बसून घेयात स्पीकर सर हांव ताज्या बरोबर अनेक गजाल सांगूंक सोदता 14 केसीन ताणें अनेक प्रश्न विचारलेलो ओपन स्पेसीस ताज्या पैकी ऑनरेबल लिडर ऑफ ओपोजिशन 1 2 3 4 5 6 7 8
14 पैकी 8 जाग्यार तूं चेअरमॅन आशिल्लो जेन्ना ओपन स्पेसीस जाणा ग्रांटेड. तो करपी तुमच्या आता तो करपी कोण तो मागीर सांगता करपी कोण तो सांगता मागीर करपी कोण तो सांगता करपी कोण तो सांगता मागीर करपी कोण तो सांगता करपी कोण तो सांगता मागीर करपी कोण तो सांगता तो तुमच्या सायडीन आहा तो आता करपी कोण तो सांगता स्पीकर सर ते सांगता तुम्ही ते हाडा ते सांगता ते तुम्ही हाडा ते सांगता करपी कोण तो करपी कोण तो तुमकां बरो दिसला तो सांगता कोण हे हाऊस कमिटी हाडा स्पीकर सर ते पळया ते हाडात ती कोणी ती मागीर पळया तो कोण मनीस तो मागीर सोदया तो कोण मनीस तो सोदया खंय आहा तो सोदया तो मनीस कोण आनी खंय आहा तो सोदया तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालता. तुम्ही ताका हाऊस कमिटी काडपाक काय हरकत ना हाऊस कमिटी तुम्ही करपाक तुमकां काय हरकत ना तुम्ही बसून घेयात. तुम्ही हाऊस फुडलो प्रश्न विचारू नये. हाऊस कमिटी तुम्ही करा हाजेर हाऊस कमिटी केली हा तुमका अर्देवर एकाच प्रश्नाचेर कितलोसोच वेळ डिस्कशन विचारल्यो मरे 14 ओपन स्पेसीस कन्वर्ट जाल्या प्लॉटान तातून 8 हो चेअरमॅन आशिल्लो. ते मागीर सांगया कोण तो कोण तो मागीर डायवर्ट ते घेयात कोण तो मागीर कळटलो कोण आहा तो कळटलो मागीर कोण आहा तो कळटलो तो आतां खंय आहा तो कोण आनी तो खंय आहा तो कळटलो. स्पीकर सर हाजेर तुम्ही बसून घेयात. हांव तुमकां परत सांगता बसून घेयात. तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास बेश्टो वाया घालयतात. मान्य सभासदांचो प्रश्न आसा. स्पीकर सर ट्राय करता ताका मागीर रिक्वेस्ट करता हाफ एन अर्देवर कापायचा स्पीकर एक प्रश्न कितें लागून स्पीकर सर आमकां चान्स स्पीकर सर रेज करपा आनी आमचे क्वेश्चन्स तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास वाया घालयता. यू गो ऑन युअर सीट. तू तुझ्या सीटार वचून बस. तू सीटार वचून बस पयली. तू सीटार वचून बस. मान्य विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात पयली वचून बस म्हणून. यू गो अँड सीट. यू फर्स्ट सीट. विरोधी पक्ष नेते ताका सांगात स्पीकर सर ताका उभारून भायर स्पीकर थंय बसून उलय. सर तू थंय बसता उलय. यू सीट देअर फर्स्ट. सीट ऑल ऑफ यू. तू पहिली वचून बस. तू पहिली वचून बस. यू सीट ऑल ऑफ यू. पहिली बसून घ्यात. तुम्ही मान्य विरोधी पक्ष नेते तुमचे बसयात सगळ्यांक पहिली. तुमका अर्देवर एकाच प्रश्नाचेर अर्देवर डिस्कशन जाल्ले आसा. तुमका अर्देवर तुमका एकाच प्रश्नाचेर आमी डिस्कशन ऑलरेडी जाल्ले आसा. तुमका परत जाय जाल्यार ह्या प्रश्नाचेर दुसरे फावटी प्रश्न येता तेन्ना डिस्कशन करात म्हाका दिसता. तुम्ही बसून घेयात. मान्य सभासद तुम्ही बसून घेयात. तुम्ही बसून घेयात. तुम्ही बसून घेयात. तुम्ही बसून घ्यात. मागीर पळया. कालूस अल्मेदा. स्पीकर सर स्पीकर सर तुम्ही आम्ही हाऊस कमिटी काढा म्हणून तुम्ही हाऊस कमिटी काढपा जाय आशिल्ली तुम्ही काढनात म्हणून आम्ही आता भायर सरता. हे उत्तर देत. देव बरें करू रेंदाल बाब कालूस अल्मेदा यू आस्क युअर क्वेश्चन. देव बरें करू वयता पळय भायर. उत्तर देत मान्य मंत्री.